ब्रेस्तार 14 डिसेंबर खुर्साचो सांत सुआव यादनीक आनी धर्मशास्त्री मुखेल वोड सुर्गीच्या राज्यांत ओदीक ल्हान ती ताची वूण व्हड नियाळाक आदार म्हज्या शेजाऱ्याक एक भुरगो IAS अधिकारी जावन आपूण आपल्या समाजाची आनी गांवची बरी उदरगत करूंक नागरिकांक बरे हक्क मेळून दिवन वावुरपाक तो येवजितालो आनी सपनेतालो. बापूय नाशिल्ल्यान आवय 2-3 कडेन वावर करून पयशे एकठायताली. आपल्या पुताचो फुडार परजळीत जावचो असो आवयचो हावेस आसलो. निमाणें हो भुरगो त्रासांतल्यान आनी कश्टांतल्यान आवयक लागून आपलें सपन पुरें करूंक पावता. देव ल्हानांतल्यान व्हड करता. आयची वाचपां आमकां अशेंच कितें तरी संदेश दितात. जेजू देवाच्या राजाच्या काळाचो आमकां उगडास करता. जुआन बातिस्त हो आदल्या काळाचो प्रवादी, पूण हो नवो काळ जेजूच्या येण्याचो पावलो म्हूण दाखोवन दिता. इजायास प्रवादी आमकां सर्वेस्पोर देव तुज्या उजव्या हाताक घट्ट धरून आदाराक येता हें परगट्टा. अशीं जायत्या भुरग्यांची तरणाट्याची सपनां आसात आनी ती साकार करूंक जावं हावेस ना, बळ ना, बोरमोसो उणो जायत वेता. दुडूनात, सारको आदार, मार्गदर्शन ना. ह्या परिस्थितींत जावं सुइसायड, मर्डर, पळून वचप, चोरयो वाडत वेतात. हें जायना जावं दुसऱ्याची सपनां पुरी करूंक मोज्यान जावं मागणें, दुडवान जावं वेल आनी मार्गदर्शन दिवन आदाराचो जावं जाता. म्हजो थाराव सुर्गीचें राज जोडूंक हांव जाता तितलें ल्हान जावंक वावुरतली.